प्रीतीच्या भयणी भावांनो, प्राचीत काळाच्या 5व्या सातोळ्यान आमी भितर सोदताना आयची वाचपां आमकां देवाचेर विश्वास धरून भरवोसो धरून जिवंक उस्कायतात. हे दिसांनी स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे होम, सेव लायव्स. घरा रावात आनी तुमचो सांबाळ जातलो. घरा रावात आनी हेरांचें जिवीत वाटायात. असल्या शब्दांनी कोरोना व्हायरस हाचेर झूज करूंक मिशन चालू आसा. पूण थोडीं आमचीं भाव भयणां ह्या मिसावाच्या आड आसा. म्हणून एम आय रिस्पॉन्सिबल फॉर द मॅस इन द वर्ल्ड? हांव जबाबदार हे ओद्रो संवसारांत येवंक? हो प्रोस्त मनान धरून आयच्या शुभ वर्तमानाचेर नियाळ करून 2 मुद्द्यांनी आमच्या जिवितांत लागू जाता तें घेवया. पयलो मुद्दो, शुभ वर्तमानान आमी लाजाराची मरणाची आनी जिवंतपणाची खबर आयकूंक मेवता. शुभ वर्तमानाच्या पयल्या भागांत जेजूक जुदेयेंत वचूंक ताचे शीस आडकूळ घालता म्हणून गुरुजी निकतोच जुदेव तुका फातरावंक सोदताले आनी तूं परत थंय वेताय. जेजू जायते मिलाग्रे करून देवाच्या मोगाची आनी काकुटीची बरी खबर लोकांक दितालो. देखून लोक ताचे फाटल्यान येतालो. फारिसेव आनी 2 साश्ट्यांक हें आवडनासलें आनी ते खातीर जुदेवांक फुसलावन इन्स्टिगेट करून जेजूक जिवेशी मारूंक मांडण्यो काडटाल्यो. जेजू हें सगळें जाणा जावनूय बेतनीक वेता आनी लाजाराक जिवंत करता. प्रितीच्या भाव भयणांनो, शुभ वर्तमानाची निमण्यो वेळ्यो आमकां अशें सांगता. हे घडणेक लागून जायत्या जाणांनी जेजूचेर विश्वास दवरलो. म्हणजे जेजू अदीक फामाद जालो आनी ताचे मरणाचे दीस लागीं येवंक वो मरणाक सांपडावंक ताचे चान्सीस अदीक वाडले. आपलें दूख लिपोवन जेजू आपले मिसांव मनान धरून मारिया आनी मार्ता हांकां खुशालकाय हाडूंक लाजारासाक जिवंत करता. कोरोना व्हायरस हे पिडयेक लागून आमचीं भाव भयणां, दोतोर, नर्सीस, हेल्थ कॅर व्हॉलंटियर्स, पुलीस आनी हेर जायतीं जेजू भाशेन आपलें जिवीत संकश्टान घालून रिस्कार घालून आमचे सेवेंत हाजीर आसा. तांची आवय बापूय, भाव भयण, तांचीं घरचीं, तांचीं भुरगीं, पोती पोतिनी तांचो हुस्को धरून जेजूच्या शिसां भाशेन तांकां विचार करता. तुमकां ही पिडा जाली जाल्यार आमचें कितें जातलें? आमी कितें करतले? हांव जेजून बापाचेर विश्वास धरून आपल्या मिसावांक येतले सगळे आडखळेचेर ताणें जैत व्हरूंक प्रयत्न केले. आमचे हेल्थ कॅर व्हॉलंटियर्स देवाचेर विश्वास धरून आपल्या लागीं जाता तें करीत आसा. एके भाशेन ते आमकां हे उदरुस्ताच्या संकोश्टाच्या दिसांनी जेजू जाता तांचे पासत मागुया. दुसरो मुद्दो आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां मेवता ते दुसऱ्या भागांत शुभ वर्तमानाच्या. मारिया आनी मार्ता जेजूक अशें म्हणटा, सोम्या तूं हांगासर आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासलोय. दोगूय भयण्यो जेजूक कंप्लेन करून सांगता, सोम्या तूं लेट पावलो. प्रितीच्यानो, God is never in a hurry. God is never late.
God has always perfect time. देव केन्ना ताकतिना, देव केन्नाच लेट पावना, देव सदांच आपल्या परफेक्ट वेळार येता. आनी हे सत आयच्या सुवर्तमानान जेजू स्पश्टपणी लाजराक जिवंत करून आमकां भरवोसो दिता. पूण लाजरासाक जिवंत करूंक जेजून हेरांचो सहकार मागलो. आमी आयकता वर्तमानान लाजराक पुरल्यार 4 दीस जाल्ले, देखून जेजू ताचे समाधीशी वेता आनी लोकां लागीं आपल्याचेर विस्वास करून समाधी वेलो फातर काडूंक तांकां तांचो आदार सहकार मागता. आनी विस्वास करून हो फातर काडलो देखून जेजू आनीक एक मिलाग्र करता. आमचे सरकारान लॉकडावन नाकाबंदी करून हेल्थ कॅर व्हॉलंटियर्स, धर्माचे फुडारी सेल्फ आयसोलेट करून आमकां रावूंक सहकार मागता, आमचो तेंको मागता. आमचो तेंको नासतना हे व्हायरसाचेर, ह्या दुयेंसाचेर, ह्या रोगाचेर जैत व्हरूंक मिलाग्रूंक जावचें ना. थोडीं आमचीं भाव भयणां आपूण हे दुयेंस हाडूंक ना म्हणून, हे ओद्रूस हाडूंक ना म्हणून पर्वा करिनासतना कॅरलेसली भोंवता. हाचें उदाहरण शुक्राराक कितें जाल्ली ती घडण्यो. घडलें तें मार्केट ओपन करून गरजेच्यो वस्तू घेवंक लोक एकामेकाचेर पडून व्हायरसाची बेपरवा करूंक लागलीं. जायत घड्या बरे भाशेन मार्केटांत सावन गरजेच्यो वस्तू घेवन तुमी घरा परतले, पूण कोण आमकां सांगतलो गरजेच्यो वस्तू बरोबर आमी मार्केटांतलो व्हायरस आमच्या घरांत हाडूंक ना जायत म्हूण? होय, हे संवसारांत ओद्रूस हांवें हाडूंक ना आनी देखून हांव गुन्यांवकारी न्हय, पूण मार्केटांतलो हाडलेलो हो व्हायरस हांवें म्हज्या घरच्यांक, म्हज्या शेजाऱ्यांक दिलो जाल्यार हांव गुन्यांवकारी, हांव जबाबदारी. त्या खातीर लॉकडावन करून हें लॉकडावन नाकाबंदी बरे मनान घेवन आमी आमचो सहकार दिवया. जुदेवांनी मारियान माट्टान जेजूक सहकार दिलो ही मिलाग्र करूंक आमी एकामेकाक सहकार दिवन हे रोगांतले, हे पिडेंतले साल्वार जावंक आमचें कंट्रिब्युशन, आमचें सॅक्रिफायस करुया. ह्या कोरेजमाच्या काळार आमकां आनीक एक संदी मेवता बरो सामारिटन जावन हेरांक दुसऱ्यांक आदाराची गरजेच्यो वस्तू दिवन तांकां आदाराची जावंक. कालच्या दिसाक ते एक दोतोर हे पिडेची इलाज करतना हे पिडेक सांपडल्या, तांची घरचीं सांपडल्यात म्हूण आयकूंक येता. एक ल्हान भुरगो आपल्या हातान प्लाक कार्ड घेवन असो आमकां सगल्यांक संदेश दिता. माय मॉम इज अ डॉक्टर. शी स्टेज अवे फ्रॉम मी टू हेल्प यू. कॅन यू प्लीज स्टे होम टू हेल्प हर. प्रितीच्या भयणी भावांनो, हेल्थ कॅर व्हॉलंटियर्स आनी हेर दुसरे व्हॉलंटियर्स आसा तांचे पासत आमी मागुया. ती आमकां जेजू जाता हे वेळार. आनी आमचोय सहकार, आमचोय तेंको दिवन ह्या व्हायरसाचेर, ह्या पिडेचेर झूज करूंक आमी मागुया कृपाबळ. आनी हीच कृपाबळ तुमकां मेळ म्हूण देवाचो आशिर्वाद तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर मागता.